आज आम्ही सगळे हांगा कांपाल परेड ग्राउंडाच्या सायडीक जमल्यात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आम आदमी पक्षाचो फ्री रेशन डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव्ह चल्ला। गोंयभर आमी दारांनी वचून लोकांची वासपूस घेता आनी तांकां जर रेशनाची कमी आसा जाल्यार आमी तांकां एक फ्री 9 किलोचे रेशन किट फ्री दितात। आनी हें करतना हें काम जे आमचें गोंयभर चल्लां, हें करतना आमकां जाणून आयलें की वेगळे वेगळे क्षेत्रांत जे लोक काम करता, जावं ते आमचे रिक्षावाले भाव जावं, टॅक्सी चलोवपी जावं, मोटरसायकल पायलट जावं, असे खुबशे जे गोंयचे आम आदमी आसा जे एक्चुअली दिसाचे कितले कमयताले, ताजेर आपले परिवार चलयताले, ताजेर आपलो धंदो चलयताले, तांकां ह्या फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी खूब मार बसला। सो तांच्या खातीर हो आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह सुरू केलो। आज पणजेचे जे आमचे रिक्षावाले आसा तांकां सगळ्यांक हांगा मुद्दम आपूण एक फ्री रेशन किट तांकांय दितले आमी। आज आमचे रिक्षावाले भावांचे खूब त्रास जाल्ले आसा, म्हळ्यार इनकम कांयच ना, सगळी मार्केटां बंद आसा, टुरिजम बंद आसा, दुकानां बंद आसा, इनकम कांयच ना, पूण खर्च तशेंच आसा आनी खर्च वाडत चल्ल्या। तांचे रिक्षाचे EMI दिवचे पडटा, इन्शुरन्स दिवचे पडटा, पेट्रोलाचे डिझेलाचे भाव वाडिल्ले आसा। तर तांकां आनी सरकार आज हांगा गोंयान आसा काय ना तांकां खबर सुद्दां ना, कित्याक सरकार तांकां पावकूच ना। सो आज आम आदमी पक्षान हो निर्णय घेतलो की एटलिस्ट पणजे तालिगांव आमच्या वाठारांचे जे रिक्षावाले आसा तांकां एटलिस्ट आमच्या तर्फे एक रेशनाचे किट तरी दितले। आनी इतलेच न्ही, ही आमचो पयलो पावल आसा। ताज्या भायर सुद्दां आमी आमच्या रिक्षावाल्या भावाचे सगळे इश्यूज जे आसा ते आमी घेतले आनी सरकारा कडेन मागतात की आज परिस्थिती अशी जाल्या की म्हाका वायट दिसलें आज आयकुपाक आमचे रिक्षावाले भाव, हांव ज्या स्टँडाचेर गेल्लो तांकां आमंत्रण दिवपाक, खूब जाणांनी म्हळें की आज रिक्षा स्टँडार येवपाक सुद्दां परवडना, कित्याक येवपाक डिझल आनी पेट्रोल खर्च करचे पडटा, दीसभर रावपाक 2-4 कप च्या तरी पिवची पडटा आनी इनकम कांयच ना। तर आज रिक्षा स्टँडार येवपाक सुद्दां परवडना, कित्याक फक्त खर्च जाता, इनकम कांयच जायना, अशी परिस्थिती जाल्ली आज आमच्या रिक्षा भावांची।